संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं मला भाऊ बहिणींनो ह्या संवसारी आपल्या जिवेत अखेरतल्या उपरांत सगळ्यात विशय घेवन सगळ्यांक स्वभाव देवाचा आपण फळो देव हो संवसार चालून गेला सगळ्यांच्या उतरांचेर भरोसन तो जियेलो सासणी जिविताचेर भरोसन जियेलो तर आमी सोम्याचे तर्फे रोखून दिवया ती मागणी ताचे बसून तुमी सगळे बलिदान भेटवया ताच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या सान्या बसून बुजवण सर्वेस फावटी पाठोवन दी म्हणून तांचे बसून आमी ह्या संदर्भात मागया सोम्याच्या बलिदानान तो ते प्रमाण घेवन शाक आमचे उणेपण पातकां ओळखून घेवन देवाची काकूत आमच्या हातांत आमी मागया प्रार्थुया सर्ववेदादी आमचे बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुन्हा जिवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता ताचे सगळे मरून गेल्ल्या तोमास दिसुजा आमच्या भावाक ताचे वरवीं सुदोसान पुन्हा जिवन जावंक उपकार म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरज तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत
आणि राजवट चलायचा ससनाच्या ससना. धर्मदूतांचे त्या पुस्तकांचे वर्षा चवळ पेटवून उलोवंक सुरू केले. देव पक्षपाती नेमून आता म्हाका स्पश्ट जाले. सोपून देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता. तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता. सगळ्या मनशाकुलाचो सोमी मुक्तेल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणले सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक प्रगट केले ते तुमी जाणात. जुवांक स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडले ते तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नासरतेच्या जेजूक पवित्रात्म्यान आनी पदवेन मातलो ह्या विशयांती तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरे करीत आनी देवसरेचे पदवेकार आसलेल्यान बरे करीत गेलो. कित्याक देव ताचे संगता आसलो. सुदैवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमाचेर ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. हे पुरसार मुखाडून ताका ताणें जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवन निर्मिले. सकळ लोकांक न्हय पूण देवान पयलींच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे संगता जेवल्या आनी पियेल्या. आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्यांचो नीतिकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्षींक जेजून आमकां काटी दिल्या. ताका सदपंतऱ्या समेशान ताच्या नांवा मारिफात पातकांचे मोक्षाने मेळटा म्हूण समेश प्रवादी रुजवात दिता. देवाचे उतार.
इस्पर तुमचे सोबे आसूं कृपा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजालेमांत 7 मैलां पयस आसलेल्या एमाउस नांवाचे हळडीक पयस करून येताले. घडिल्ल्या चड संख्ये विशीं ते एकामेका उलयता आसले. अशें सांगता उलयता आनी चर्चा करून येता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. उलयत वेतान तांकां वचोंक जाय ते हळडीक येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वता अशें केलें. पूण ताका ताणें परत म्हळें, आमचे संगत राव, आतां सांज जाली, घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे संगत रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगत जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवचो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो पयस जालो. सगळे एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय. ते सकयल येवटून ते जेरुजालेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जाण आनी तांचे सवय हेर सांगाता जमून जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते सवय समी करून जीवन जालां. सिमोन तो दिश्टीक पडलो. जवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संख्ये विशीं आनी उणो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें पुत्र मुखार भाव भयणीनो, दुसऱ्या गांवांनी, प्रदेशांनी, प्रांतांनी, ह्या प्रत्येक समाजामध्ये ह्या देशांतल्या दुसऱ्या चिंता जिविता विशयांत आसा. आनी जिविता विशयांत मात्र न्हय, ह्या संवसारी जिविता उपरांत जिवीत आसा म्हणलें जाल्यार बघप आसा जाल्यार सगळ्या संवसाराक एकाच तराचें चिंतप ना. मेल्या उपरांत जिविता विशयांत दुसऱ्या लोकां मदें दुसऱ्या तराचें चिंतप आसा. आमच्याच देशांत दुसऱ्या देशा प्रदेशांनी ह्या आमच्याच प्रदेशांतल्या एक लोकांक कांय केल्यार तांचे जिवीत विशयांत ह्या शासनीक जिविता विशयांत ह्या मेल्या उपरांतल्या जिविता विशयांत दुसऱ्यांचें चिंतप आसा. पूण आमी पवित्र पुस्तकाचेर जेजूचेर बावट दवरतले तशें जेजू पुना जिवन जाला ह्या भरवशान जियेता आनी मेल्या उपरांत शासनीक जिवीत आसा म्हणल्यार बावटान पातयेता. आनी हेचो दैवीक अनुभव वांजेलांचो लुकाच्या वांजेलांतलो जेजूच्या मरणा पुनर्जिवनपणा उपरांत 1 दीस 2 दिसांनी घडले तसले घडिता. आनी ते तांच्या वावरांत 2 जाण सीस जेरुजालेमांत 7 मैलां पयस आसले एमाउस म्हणल्या नांवाचेर हळडीक पयस करून येताले. आनी जेजू तांचे आतां चलोवन येता जाल्यार तो जिवन जेजू म्हणलें तांकां पळोवंक ना. आनी एकरे उंडो मोडटना ताणें ताची वळख धरली. कित्याक ताचे परगटचे वेळार ताचो पाटलाव केल्ल्यान आनी सिसांत प्रत्येक तरान ताणें आनी निमाणें जेवणाक हो उंडो आनी वायन आपल्या उगड्या साखरा आपल्या मांसा रक्तान बदलून ताणें तांकां दिल्लो आनी हें तांच्या मतीक दिता. आनी तो सगळी एक करणी केली जाल्यार तो जेजूस म्हणलें थंयसरले तांकां बगता. आनी त्या बगदांनी ती चिंतना घेवन ते फाटीं येतात रातीक जाल्यार आनी हेर आपोस्तली जेरुजालेमांत तेंच उलोवंक नासले. जेजूच्या परगेटीच्या वेळार एका क्रिस्त नाट्यान जेजूचो पाटलाव करून कुशी व्हेली आनी ताच्या लागीं विचारलेले जाल्यार ताणें सवाल बऱ्या मेस्त्री शास्त्रीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत थंय. आनी जेजून दिल्ले तसले जाप उपादेश पाड आनी ते उपादेश आपूण पाडटा म्हूण ताणें दाखयलें. कित्याक तो धर्मांत एकनिश्ट जावन ताका एक बरोवशाचें चिंतप आसलें. शास्त्रीक जिवितांत जोडी जाय तो क्रिस्त जाल्यार ह्या संवसार जिविता उपरांत जिवीत आपणें जोडी जाय तें बावटा प्रमाणे कितें ताका ल्हानपण शिकयल्लें तें आपणाचें जाय जाय म्हणून चिंतप आसलें. आनी एक संपूर्ण जाय जाल्यार सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सत्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेच फळां तुज्या देवाचो मोग कर. आनी हें सगळें
त्या उपास दिसांनी आठ आपल्याला तसलें जेजून ताका सांगलें. आमी आमच्या जिणेंत सासणीक जोडिल्ली जाल्यार हांवें कितें करीत जाय हेजेर देवान जेवण जातलें हेतून विसारलेलें तसलें एक वाक्य सवाल आमी तें विसारूंक जाय. आमच्या जिणेंत जेजून तेंची तीस जावं पळय सगळ्या आमच्या काळजान सत्यान आनी मनान देवाचो आमी मोग करचो म्हळ्यार कितें म्हणून आमी दीस परतून समजून घेवंक जाय. आमच्या जिणेंत आमच्या अंतस्करणान बरें करूंक आनी वायट सांगूंक भावार्थी जिवंक मेळटलें जाल्यार आपूण दीस परतें स्विकार करया आनी ते परी आमचो भावार्थ संपूर्ण ते पवित्र एक दीस आमच्या ह्या संवसारी जिविता उपरांत आमी सासणीक जिवीत जोडटले आहोत. ह्या संवसारान जियेल्लो आमचो भाव तोमास ती सुद्दां जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरलो. जेजूची शिकवण हर एक आयतार दिसाक येयल्लो वेळार वांगेलांत ताणें केल्या. ल्हान जावन शिकयल्लें तसलें तें क्रिस्तांव शिक्षण ताजो भावार्थ जिवार दवरून आनी त्या भावार्थान ताका वाडोवंक आदार जाला. आनी खंडीत जावन त्या भावार्थान सरी जावन सोम्याचेर ताज्या पुना जिवनपणाचेर तो पातयेवन जियेल्लो आनी ह्या ताज्या भावार्थान सरी जावन सर्वेच फावटी ताच्या सासणीक जिवीत लाभून दी म्हणून आमी मागया. पूण आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना मनुश्य स्वभावान आमी पातकां आदार जावन सुखी आदार जावन आनी देवाचो पळयत पडटा. देखून आमी देवाचो आदार मेळोवंक जाय. ह्या आमच्या भावा बसोतून ताज्या जिणेंत ताणें केल्लें तसली आपणें मागोवन घेवंक सुपान पडला जाल्यार विसरलो जाल्यार आमच्या मागण्यांच्या पुण्या वरवीं सर्वेच फावटी ताका काकूक लागून दी आनी ससनाक घेवंक फावो करून दी म्हणून आमी सगळे वालेच्या वेळार आमी मागया. Pansong panurang mo tayo si Aratundo. जीवन मुझे सुनिया Sa
देव सर्वेश्वर आमच्या कनवाड्या बाप्पा तुझ्या साकरा तोमास दिसूचे सोडवणेपासून आम्ही तुका हे बलिदान समर्पित आहोत. जेजूक आपलं सोडवणदार म्हणताना या संसारात मानून घेतलो. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यावरवी सर्वेश्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसो आमची काळजा उभारूया. आम्ही ते सर्वेस्परात उभारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैश्यामी करो पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्यावरवी आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन धरला जेजू वरवी आमकां बाकी पुन्हा जिविताचो बरोबर देलो. मरण कोणाक सुखना म्हणून आमकां दूख भोगता तरी पुन्हा जिवनपणाचो बरोबर आमकां भुजवण दिता. सर्वेस्परा तुझ्या भावार्थांचें जिवीत सरना ते बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडून वयता आनी सर्गार ससनसो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या दरबारांत संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तू. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंद्रियांनी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुवें दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्मी कराराचें रगत. मतकांय मुखासाणें मेळच्या तुमचे बसूक आनी समेस्त मनशां बसूक तें वाडवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagot pergetuyo. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो संभक्तीपणे उडास करता आनी म्हजे वेदाचो उंडो आनी सडवण्याचे काल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी जगत सैतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या विवेकताय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर.
आणि लिओ आमच्या बागेवून बाप्पा पीटर पौल आमच्या गवळी बाप्पान सगळे याजकी वर्गा बराबर तुझ्या प्रेती मोगांत वाडे सर्वेस परा तुझ्या साकरा तोमास डिसुजाची काकूत कर सगळ्या संसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पवित्र स्नानावर बी जेजू बराबर तो मेलो तसो ताजे बराबर तो पुन्हा जीवन जावं पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्या समेस्ता तुझें परजळीत म्हाका मोड पळोवंक कर आमकां समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतां आमकां देवाची माये सांगाती भगेवन तुजे तुजो पती भगेवन धर्मदता आनी सर उपकार तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी माई मंगावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तें राजन कर तुजी विसर्गात जाता तशी संवसारांत जावं अंधरीच पटल राजन आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षी जावं तुजें आमी आनी आमच्या दाळीं बरी नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्पराक वायटांतले आमकां निवाड वेगुन्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवण जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तर एक दराक आमकां तुज्या उदार काकोटीन सपात केन्ना सुटय आनी सराकन आमच्या वाटय रसवटी पदवी आणि महिमा तुझे ससनाच्या ससना समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पापण्याचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुवें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतना घट चलयताय ससनाच्या ससनार आमेन समयाची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांत तुमचे सुवास एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दे देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सगळ्या धर्माच्या भितर पवना देवता आयकून वयतली D14 Tu semia berbesa, tu semia berdrasra, rekshitu berdisa, jini zuza zaidinsa, bena kasle sankara zalyari. वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाड दये मुझे तुझो
जय दिवसो मोरना कित्याक हावे बिमसाय कष्टा वाटे कित्याक संसार तुझे दवरल्यार बरवसो मुजो सासनी जिवीत जडतलो तू सुम्या बरवसो तू सुम्या भद्रासो रक्षक तू जिने जुजा जय दिवसो कुरीस जिने सबोसर जाताना ताच्या पोंदाक कावसडार सतना उगडा सोम्या तुजो हांव काडटलो संतोषान वासतलो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासरो रक्षक तू दैदिसो जिने जुजा जय दिवसो बेना कसले संकार राजल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाड दयेन मुझेर तुजो तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दर दिवसो जिने जुजा एक सुरू तर पैनाक हांव असल्या रे कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्या रे दिश काडचो ना केदीस तुजे वयले म्हजो म्हजो सासनी जिवीत जडतलो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दर दिवसो जिने जुजा जय दिवसो बेना कसले संकार राजल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाड दयेची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दर दिवसो जिने जुजा जय दिवसो मोरना कित्याक हावे बिमसाय कष्टा वाटे कित्याक समजाय तुझे दवरल्यार बरवसो मुजो सासनी जिवीत जडतलो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या
रक्षक तू दर दिवसा जिने जुजा जय दिवसो बिना कसले संस्कार रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय स्वादये मुझे तुझे सम्या बरवस तू सम्या बरवस तू सम्या भद्रास्र रक्षक तू दर दिवस जिने जुजा जय दिवसो ಪಾಂಸಂಕ 373 ಎಸ್ 12 जण हाव आसायिक राज जाका म्हणटा सर्गारात उडसो संतोषासो तो गाव ना पिडा त्या गावात ना मरण ना कायकान बगस स्नात जियेतेल्या आम्ही संस्नात जियेतेल्या आम्ही संस्नात जियेतेल्या प्रार्थूया. मगर बाप्पा या आमच्या संसाराच्या पहिल्या वेळा तुझ्या पुताची कूड आणि रगत आमच्या वाटेचे जेवण जाऊन तुवें दिलें तर या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी Todos esses apóstolos, sete dias, या त्यांचे सोमवारा दीस ऑगस्ट 1 तारीखेर सकाळी 11:30 वरांचेर हांगासर आसतलें. मनशांतीक देवान तुमचे एक वर्तन दिलें. जन्म आनी मरण ह्या जिवितांतलो एक पयलो दीस आनी एक निमाणो दीस. जल्मल्ल्या हर एक जिवीक मरण म्हणलें निश्चित. मरण हे केदाराक खंय
मनशा वरवीं निर्धार करूंक असाध्य ते देवाचे निर्मणे म्हणले सत आनी सर जाणा पूण जाणन आनी मरण हांचे मदलें जिवीत हे मात्र गरजेचें कितलीं वर्सां जियेलो मनशाकी कसो जियेलो म्हणजे आमचो भाऊ थॉमस डिसोजा 1952 इसवेच्या मेच्या 12 तारखेर देवादीन बाप्तिस्ट सोज आणि देवादीन फ्लोरेंट सोज हांच्या 11 जाणां भुरग्यां पैकी एकलो जावन जल्मालो 1982 इसवेंत फजीरच्या लिल्ली सोजा संगी लग्नांत एक जावन दोन चेरके आनी एका चलयेचो बापूय जावन आदर्श कुटाम ताणें बांदून हाडिल्लें अशें एक पूत जावन भाऊ जावन पोती जावन जावय जावन बापूय जावन आजो जावन माव जावन कुटुंबाची जबाबदारी ताणें सांबाळल्या आदर्श कृषीक जावन आसून कुटुंबाच्या पालन पोषणाक वर्ती मेहनत ताणें काडल्या सादें ताचें उलोवणें कुटुंबांत मोगाळ फाटल्या 2 वर्सांनी ताची भलायकी बरी नासली हे सर्व कश्ट ताणें मोगान सोंसल्यात मागणें ताचे बळादी खातीर जावन आसलें ह्या ताच्या पिडेच्या वेळार ताच्या पतीनेन पुतान धुवेन आनी जाव्यान मोगान ताची जतन घेतल्या आज सकाळी आम्हा सर्वांक सांडून हे संवसारी पैन अखेर करून सर्गींच्या राजाक तो भायर सरला आज ताच्या वेगळ्या सरा वरवीं घरचो येजमान्याचो जागो खाली जाला क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन आसचे आमी ताचें मरण भवार्थाच्या दोळ्यांनी पळयव्या कशें क्रिस्त आपूण मरण पुनर्जीवन जालो की त्याच भवार्थान आमच्या भावाक क्रिस्ताचे अधीन करया आज आमी आमच्या भावा खातीर अर्पिल्लीं फुलां भोंवून वेतेली पेटयल्ल्यो वाती करगोवन वेतेली गळयल्लीं दुकां जिरोवन वेतेली ताणें समकल्ली वाट आमी आमच्या जिणेंत आदर्श जावन घेवया तीस जावंक पावतली खरी श्रद्धांजली आनी ह्या वेळार सर्वेस्पर देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या हजरपणान दुखेस्त माय मोरी ह्या कुटुंबाक मुजोवन दी अशें ह्या कुटुंबांत कली जाल्लो जागो तोच भरती करून दी आनी आमी एक दीस सर्गी रजान ताका मेळोवंक तेंच भाग देव आमकां फळ करून दी मोगाळ भाऊजी तुका परत मेळटा वरेत आदेवस ससनसो विशो दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फाकोवन दी समाधानान ताचो विशय घेवन दी
प्रार्थुया. सम्यान जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोणांत विशय घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे पण तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीन केपूंक ते उपकारतात तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थना मानून घे. ह्या पणान तुज्या साकराक शांत विशव मेळो. थंयच आमचें पुन्हा जिवंतपण आनी जिवीत देखून ताका पुन्हा जिवंत करता तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा चडशें देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडीत सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या हातीन करुया. सोम्या आपले शांतीन ताका वेगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुन्हा जिवंत करूं. आमच्या भावा पासून आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. ताणें म्हळ्यार हांव पुन्हा जिवंतपणान जिवीत. म्हाका सतमंता तो मोरात जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो सासणाक मरचो ना. लाजाराच्या पोंडांतून रडलो सोम्या आमचें दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें. आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. आपलें पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताजेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडीर तुज्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेत जाल्या भावार ताच्या बुजवणेन आनी ससणीक जिविताच्या भरवशान आमकां दैत दी. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. सोम्यांची केल्ले मागणी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तें राज आमकां येवं. तुजी कुशीक सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमचे बातका बोस आनी आमकां दान पडूंक नाका पूण सर्वेस्वर आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूत कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळून ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थान थंय एकवटायलोय ते स्वरीन तुजे काकुटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक खान दिताय. आज भक्तीन निके पिल्या तुज्या साकराक तोमास लिसोजाक विंसलेल्यान सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटोला पळय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सासणाचो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय निरंतर प्रकाशाचे दी. कळवणी तोमास लिसोजा पासून 7व्या दिसाचें मीस ऑगस्ट 1 तारीख सोनवारा 11:30 वरांचेर आसतलें. ते मीस 7व्या दिसाच्या आनी म्हयन्याच्या मिसा लेखार एकच मीस आसतलें. तुजी खुशी जावं खुशी हांव तुज्या हातान दवरलो माते. कितें तुका करतो तुज्या हातान ओपून दिता. तुजी खुशी जावं तुजी खुशी तुज्या काड.
देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वीस पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात तू